नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. सरकारी कामकाज जाग्यार हाडूंक आळशी स्टाफाड एक्शनीक पावलां उखलूंक सुरू. कामचुकार स्टाफाचेर निवृत्तीपूर्व कारवाये विशीं कर्मीक खात्यान सचिव आनी खातें मुखेल्या सकयल रिव्ह्यू आनी रिप्रेझेंटेटिव्ह अश्यो 2 समित्यो नेमल्यात. 50 ते 55 वर्सांच्या वा सेवेत 30 वर्सां जाल्ल्याच्या कामाची समिती मोजमाप करतली. स्टाफाच्या कामाचो नित्य नेमान खंय रिव्ह्यू जातलो. सरकारी कामाची स्पीड वाडोवपाक आणि तातूंत पारदर्शकता हाडपाक भाजप सरकाराच्या तिसऱ्या टर्मात कांय म्हत्वाचे निर्णय कागदार येतना दिसतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांची कामगिरी पळोवन कामचुकारांक अकाली निवृत्ती दिवपाचे सरकारान उलोवन दाखयला. मुख्यमंत्री एक सारक्यो शिटकावण्यो दीत आसा. आता कर्मिक खात्यान दुसरे कागदी पावल उखल्ला ते अशें. सरकारी कर्मचाऱ्यांक CRSचेर घरा धाडपा विशीं कर्मिक खात्याचो ऑफिस मेमोरंडम. 50 ते 55 पिराय वा ज्या कर्मचाऱ्यांक सेवेत 30 वर्सां जाल्यात तांचे खातीर ऑर. ह्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचो रिव्ह्यू घेवंक वर्साक 4 भागांनी वेळापत्रक तयार. कर्मचाऱ्यांच्या कामाचो नियाळ घेवंक तांचे CRS विशीं रिव्ह्यू आनी रिप्रेझेंटेटिव्ह अश्यो 2 समित्यो नेमल्यात. A ते C वर्गाच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक वेगवेगळ्यो रिव्ह्यू आनी रिप्रेझेंटेटिव्ह समित्यो. सचिव आनी खातें मुखेल्या सकयल ह्यो दोनूय समित्यो आसतल्यो. रिव्ह्यू समिती एखाद्या कर्मचाऱ्याक निवृत्त करपा विशीं सुचोवणी रिप्रेझेंटेटिव्ह समितीक दितली. रिप्रेझेंटेटिव्ह समितीक 2 सप्तकां भितर आपलो निर्णय नेमणूक करपी अधिकाऱ्याक दिवचो पडटलो. नेमणूक करपी अधिकाऱ्याक ताचेर निर्णय घेवंक 2 सप्तकांचो प्राझ मेळटलो. ह्या आदेशा बरोबर खंयच्या कर्मचाऱ्याक घरा धाडपाक जाता ताचेर मार्गदर्शक तत्वां आदेशांतूच स्पश्ट केल्यात. म्हत्वाचें म्हणल्यार कर्मचाऱ्याचे प्रामाणिकते विशीं दुबाव आसल्यार घरा धाडपाचो. निष्प्रभ सरकारी कर्मचाऱ्याक अकाली निवृत्त करपाचो. हो आदेश जारी करतना कर्मिक खात्यान सर्वोच्च न्यायालयातले कांय निवाडे आदाराक घेतल्यात. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. आग्वाद हेलिपॅडा लागसार एकल्याचेर सुर्यान हल्लो करपी आनी पिडीत दोगूय बरोबरचे. बोवाळ आयकून कोणे तरी पुलिशेक आपयले. उपरांत जखमी सतीश रेड्डीक 108 GMCंत घालो. आरोपी अमित धवनाक पुलिसांनी भितर उडयला. सुवाती वेली ताची मोटारय जप्त केल्या. दोगूय भायले कांदोळे रिसॉर्टांत खंय कामाक आसताले. आयज दनपारां आग्वाद हेलिपॅड थंयसर 2 फ्रेंड ते तेंच्या भितर कितें तरी बाळचावाची जालें काय कितें जालें काय खबर ना. पूण एकल्यान जो अमित धवन आहा तेणें तेचो फ्रेंड कोण सतीश म्हणून तेच्यो सुरी मारली तेच्या फुडल्यान गळ्याक आनी फाटल्यान 2 कडेन तेका वार केला आनी तो इंजर्ड जालो. हांगासर जे ट्राफिकाचे हें आसलें पार्किंगाचे तेंच्यांनी थंय आवाज जाल्या बरोबर तेणी बोवाळ केल्या. उपरांत तेंच्यांनी मागीर पुलिशेक फोन केलो. पुलीस येयले हांगा आनी मागीर ताका 108 आपयली आनी ताका हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलो. इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. एक तो कोण मारला पळय तेची गाडी ते पुलिसांनी अटॅच केल्या. रिसॉर्टान जो एक्यूज आहा तो एका रिसॉर्टान कामाक आसता. इज नॉट गोवन एंड द पर्सन हू हॅज बीन स्टॅब्ड he is also non-Goan and they know each other because they are involved in some business. So it is not a gang war or local gundaism. जे कितें पयशांक लागून तुमी कितें See, we are inquiring, we are interrogating accused person. So right now to disclose that motive, I am not in a position to disclose that motive. इतले मजगती कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो SP मेळ्ळो. SP North. We went to his office in the evening at 4 o'clock and I had a meeting with him for 30 minutes and in that 30 minutes we discussed law and order situation in the coastal belt. The season is starting and there are so many non-Goans. You can call them migrants, you can call them in search of jobs, Indians who come down to Goa. So they come in search of jobs, त्यांचे police verification जायना. They come, they stay on rent. आणि आमचे गोंयकार कितें करतात तेंकां काडटा आनी रूम भाड्याक दितात. स्टुडंटा खातीर हांव श्यामसुंदर फडते आग्वादच्यान.
पोर्तुगीजांच्या राजवटींत उध्वस्त केल्ल्या इतिहासीक स्थळां विशीं म्हायती पुराभिलेख खात्यान लोकां कडच्यान मागयल्या. लोक NGO वा संघटनांनी ही म्हायती संबंदीत डॉक्युमेंट वा फोटो पुराव्यां सयत 30 नोव्हेंबर मेरेन दिवची म्हूण पुरातत्व खात्याची भौशीक नोटीस. इतिहासीक दायज स्थळांचो मोठ्या प्रमाणात पुनरुद्धार करपाची येवजण. पोर्तुगीजांनी उद्ध्वस्त केल्ली देवळां स्मारकां परत उबी करूंक 20 कोटींची खासा तरतूद करून सरकारान काम सुरू केल्लें. पुरातत्व नोंद नाशिल्ली पोरणी देवळां स्मारकांची वळेरी करपाचें काम चालू जाल्लें. आतां खात्यान लोक NGO आनी संघटनां कडच्यान म्हायती मागल्या. आमी एक एडवर्टायजय केल्लो आसा की आमकां इनपुट्स जाय म्हणजे पुर्तुगीज तेंपाचेर पुर्तुगीजांनी आमचे टेम्पल्स आसता किंवा रिलिजियस स्ट्रक्चर्स जे डिमॉलिश केल्ले ते स्ट्रक्चरांचे कितेंय जर प्रूफ आसा एविडन्सीस जाल्यार ती रिस्टोर करपाची आमची एक स्कीम केल्ली. सो जे अशे स्ट्रक्चर्स आसतले आनी एविडन्स जांचे आसा की पुर्तुगीजांनी अत्याचार करता आसतना रिलिजियस स्ट्रक्चर मोडले ताचें रिस्टोरेशन करपाचें काम खातीर हें केल्लें आसा. 200-400 वर्सां जाल्ली पोरणी देवळां सरकार बांदपाक घेता काय म्हूण लोक विचारपाक मंत्र्याक मेळ्ळे. मात सरकार खंय फक्त पुर्तुगीज तेंपार उद्ध्वस्त केल्ली देवळां बांदतलो म्हूण सुभाषान स्पश्ट केलें. हांव परत एक फावटी क्लॅरिफाय करतां, देवळां 800 वर्सांची 400 वर्सांची आसले म्हणून न्ही. आमी रिलिजियस स्ट्रक्चर्स म्हणटात जे स्ट्रक्चर्स पुर्तुगीजांनी डिस्ट्रॉय केले हे एविडन्स मेळ्ळे स्ट्रक्चरांक परत एक फावटी रिस्टोरेशनां मेळटले. सो जी 200 वर्सांचे पयलींचे देवूळ आसा ते बांदपाक जाय अशें खुबशे म्हाजे कडेन येता पर्सनली की आमचें देवूळ आसा तें खूब ओल्ड. पूण ज्या देवळाचेर पोर्तुगीजांनी अतिक्रमण करून ताची मोडतोड केली अशें जेन्ना एविडन्स मेळना ते स्ट्रक्चर्स परत रिस्टोर करपाक मेळना. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते. दाबोळे देंवतल्यांक प्रवासाक वेगवेगळे पर्याय दिले ना जाल्यार हो विमानतळ बंद पडूं येता म्हूण दाबोळेचो आमदार मंत्री माविनाची शिटकावणी. मोपा ॲप बेस्ड प्रीपेड ओला उबर रेंट अ कॅब अशे वेगवेगळे पर्याय आसतले. दाबोळेचे टॅक्सीवाले प्रीपेड आनी ट्युरिस्ट टॅक्सीज घेवन बसल्यार खंय कांयच खरें ना. माविनान दाबोळे टॅक्सीवाल्यांची बसका घेतली. मोपा जावन आसा एक प्रायवेट एअरपोर्ट वे दे वील बी अ चॉयस. ते लोकांक चॉयस दिवपाक सोदता. ती ॲप बेस्ड टॅक्सी आसून दी, प्रीपेड आसून दी, रेंट अ कॅब आसून दी, ओला आसून दी, उबर आसून दी, गोवा मायल्स आसून दी, व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी ते हाडपाक करता. म्हणजे वर्ल्ड क्लास चॉयस म्हणटा ते, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड क्लास एअरपोर्ट आनी हो प्रायवेट एअरपोर्ट. हे परिस्थितीन म्हाका भीती पडल्यार दाबोलीम उरतलो काय ना. ॲप बेस्ड एकूय टॅक्सी ना, ॲप बेस्ड सर्विसीज ना दाबोलीम, ओन्ली प्रीपेड टॅक्सी, जाल्यार कोण येतलो दाबोली? फाल्यां दे वील प्रिफर टू गो टू मोपा. एअरपोर्टार देंवतल्यांक येवच करूंक वेगवेगळे पर्याय आसचे म्हूण खंय हायकोर्टाची ऑर्डर आसा. आमकां एक आदेश दिला हायकोर्टान, देर हॅज टू बी अ चॉयस टू द ट्रॅव्हलिंग पब्लीक, टू द कस्टमर. म्हणजे कितें, तुगेले फकत प्रीपेड आनी ट्युरिस्ट टॅक्सी चलपाना म्हूण आनी कितें तरी चॉयस. एज वेल एज मिडियम इंट्रस्ट तुमी कितेंय म्हणा की तुमी तरी एपाचेर येवपाची प्रयत्न करना जाल्यार तुमी शेणटले. गोवा मायल्स ही खंय रियलिटी. पण गोवा मायल्स इज अ रियलिटी. इट इज सायन्ड फॉर 25 years विथ टुरिजम डिपार्टमेंट. एक ॲप आहा ती आमी सद्या यूज करया. गोवा मायल्सान खंय टॅक्सीवाल्यांक एक्सचेंजात 100 EV कार घेवंक हातभार लावपाचें उतर दिला. 100 सुमार टॅक्सी ते इलेक्ट्रिकल बेस्ड व्हेकल करतले, EV करून दाखयतले म्हूण. वॉट इज द ओल्ड कार ऑफ देर्स दे वील टेक इन एक्सचेंज एज सीड कॅपिटल. बाकीचे लोन मेळटले ऑन इजी टर्म. हे सुद्धा तांकां सांगिल्लें आसा. सो इट इज अ विन विन सिच्युएशन फॉर देम. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावत प्रुडंट. दाबोळे अभिषेक इंजिनियरिंगान जुवारी न्हंयत अतिक्रमण केलां तें मोडचें. सुवात आशिल्ली तशी करची म्हूण सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा. इतलें जावनूय GCZMA कांयच एक्शन घेना म्हूण चिखले विलेज एक्शन कमिटीन इश्यू केला. कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाण बेगोबेग कारवाय करची ना जाल्यार GCZMA आड कोर्टांत वचपाची शिटकावणी. हे पळय जे डिसिजन पळय गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन दिल्लें अभिषेक इंजिनियर्साच्या विरुद्ध
रेस्टोरेशन ऑफ तांचे इलिगल रिक्लेमेशन केल्लें हें 2016 हें डिसिजन येयल्लें. तो सुप्रीम कोर्टांतूय गेल्लो. सो 24 तारखेर सप्टेंबराचेर सुप्रीम कोर्टान ताचे अपील भायर मारली आनी आयज रस्तो ओपन आहा की गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन आपणाचें डिसिजन इम्प्लिमेंट करपा जाय. In the letter, we have already told them that if you fail to implement this decision, we will take necessary appropriate decision against them. We now call upon the Goa Coastal Zone Management Authority to implement this order of the Honorable Supreme Court of India at the earliest without any further delay. The activities carried out are harmful to the environment and to the ecosystem in the river Zuari in the Shikalim Bay. काणकोणच्या शाळांनी भुरग्यांक उपाशी मोडूं नाकात. मिड डे मिलाक कितें लागता तें आमी दिवंक तयार. आपवाल्यांचो ADAक प्रस्ताव. काणकोणा कांय गांवच्या शाळांनी मिड डे मील बंद पडलां. 2,000 भुरग्यांचे पोटा पाण्याचे हाल म्हणून प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. सरकार दिता तो रेट कॉन्ट्रॅक्टराक परवडना. आपवाले म्हणटा रेटूय वाडोवन दियात. जी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो करतालो तांकां ताणें क्लियर कट सांगलां की द मनी वीच इज बीन गिवन जो पयसो तांकां मेळटा 6 रुपया 11 पैसे पर भुरग्या प्रमाणे मेळटा तो पयसो तांकां इज नॉट इनफ. मागीर ताचे फाटल्यान लेबर आसा ताचे फाटल्यान ट्रान्सपोर्टेशन आसा म्हणून ताणें तें काम सोडलें आनी ताच्या नंतर 1,800 भुरगीं आतां स्कुलान उपाशी उरता. आमी आज ADAन आयिल्ले. हांव तांच्या कडेन कालूय उलोवन गेल्लो. ताणें आमकां डिटेल सिच्युएशन सांगलें. ताणें सांगलें की आमी ह्या परिस्थिती बद्दल एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक कळयलां. आमी आमचे थळावे आमदार आनी गोंयचे जे सभापती आसा जो आमचे विधानसभेचे तांकांय कळयलां. पूण अजून ताचेर सोल्युशन येवना कित्याक कोणूच तें घेवपाक तयार ना. आमी तांकां हें सांगपाक आयलां की जे सामान तांकां जाय भुरग्यांक उपाशी न दवरपा खातीर तें आमी प्रोवायड करता. आम आदमी पार्टी गोवा वील प्रोवायड इट. तांच्यांनी आमकां लिस्ट दिवचें तांकां कितें रिक्वायरमेंट आसा तें सांगचें. गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट आसा जो 6 रुपया 11 पैसे आसा त्या 6 रुपया 11 पैशांनी खंयच्याच भुरग्याक न्यूट्रिशियस फूड मेळपाक शकना. करंजाळे दर्यादेगेर अकस्मात जेट स्की स्पीड बोटी दिसूंक लागिल्ल्यान थळावे रापणकार काचाबूल. स्पीड बोटीन ट्रेनिंग दिवपाचो प्रकार सुरू जाल्ल्यान तांणी खंय जाप विचारली. उपरांत रापणकार मिडिया मुखार करंजाळे दर्या बेल्टांत कसलीच एडव्हेंचर एक्टिविटी करूंक दिवचे ना. सरकारान खंय आदीं रापणकारांचो विचार करचो. हिंगा कालच्यान जेट स्किपी आनी ते फास्ट स्कुटर ते चलता हिंगा आनी आमी हिंगा नुस्तें मारता म्हणटकूच ते खंयचे भायले कंपनी येता आनी हिंगा ट्रेनिंग करता. हांव म्हणटा सरकार हांकां खंयचें लायसन दिता हे हिंगा एक्टिविटी करपाक. आमी हिंगा पोट भरता आमचें. हे खंयच्या सरकारान हांकां परमिशन दिलां. हिंगा खंयच्याय दर्याक हे लुगाराक खंयचे कंपनीन जावं खंयचे जेट स्किपी सरकारान हिंगा तांकां हे लाव कोच्ची न्हू. आमी इतल्या वर्सांचे रांपोणकार हिंगा पोट भरता. आमची भुरगीं आमी कशें पोसतले. तुमी आतां सगळे दोंगर येयले तुमी शेतां येयलीं तुमी आनी आतां तुमी उरल्या ते आमची प्राय खावपाक कोता. हे सरकाराक आमी गोंयचे रांपोणकार कारंजालेचे रांपोणकार आमी कशेंच दिवपाचें ना तुमकां हिंगा कितेंच एक्टिविटी करपाक. म्हणटकूच तुमी तर हिंगा जेट किस्पी आनी हें तर केलें जाल्यार आमी रांपोणी खूंय मारतले. हिंगा आमकां कारंजाले रांपोणकाराक सांगले शिवाय कितेंच तुमी हिंगा विचार करची ना. हिंगा रांपोण दवरता आतां आनी ती सट करून ती स्टार्ट केली. आमी नॉका आसतना केलें जाल्यार म्हणल्यार ती रांपण्यो सगळीं पिजून वयतली. ती कांय नोको कितें चलतालें त्या पासत म्हणटा हें सगळें आमचें बंद करपाचें एक्टिविटी हें जाता तें हें आमकां पाडना हें सगळें आनी इतले वर्सांचें आमी मनशां आनी आमकां हे भाशेन पोटार आड येयना कितें आमी बेकार आमकां कितें मेवता तें आमी खावपाचें. संसड्यार कब्रस्तानाचें बांदकाम पुराय करूंक PWD जीसोडा आनी मडगांव पालिकेक 6 म्हयने मुजत. जीसोडाक काम तडीक लावचें पडटलें. हायकोर्टान 29 नोव्हेंबर मेरेन प्रगती रिपोर्ट मागला. तो मेरेन विशेष हालचाल दिसना जाल्यार जीसोडाचो वांगडी सचीव आनी PWDचे ईक हाजीर करून वैयक्तीक कारवायेची शिटकावणी.
Direction of the High Court is that PWD and JISUDA will have to develop this Kabristan within 6 months. There is a time limit given by High Court. So within 6 months they will have to develop it. हितून मेंबर सेक्रेटरीक ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल केला की बाबा तुवें कितें आसा ते प्रोग्रेस आमकां सांगचें म्हणून आनी म्युन्सिपालिटीचो चीफ ऑफिसर आसा हेकाय ताणें सांगलें की फुल्ली कॉपरेट करचें म्हणून आनी कोण जर कॉपरेट करना आनी काम जर स्टार्ट करना जाल्यार आपल्याक घेवन सांगचें म्हणून आनी ही आतां 29th of November दवरल्या ही सो दॅट कितें ताजो प्रोग्रेस जालो ताजें स्टेटस सांगपा खातीर. केपें पारोड्या चंद्रेश्वर भूतनाथ देवस्थाना कडेन वचपी रस्तो फुटिल्ल्यान सामको धोक्याचो जाला. शेजारच्या राज्यांतल्यान दर्शनाक येवपी लोक आनी पर्यटकांक पेड्ड्यार रस्त्याची कटकट. रस्तो फुटिल्ल्यान बॅरिकेड्स घालून मोटारींक वाट बंद. सरकारान रस्तो बेगीन जाग्यार घालचो म्हूण लोक मागता. केप्यां पारोडेचे चंद्रेश्वर भूतनाथ देवस्थान ही महत्वाची देवा धर्माची सुवात. थंय येवपी गोंयकार तशेंच गोंया भायले भावीक असतात. थंय टुरिस्टूय मोठ्या संख्येन येतात. मात देवस्थाना कडेन वचपी रस्तो हो असो. उटंगराच्या हुवारांत रस्तो फुटल्यार कितले म्हयने जाले. मुख्यमंत्री पासून रस्तो फुटला म्हूण बुलेटीर बसून दर्शनाक वचून आयलो. रस्त्याक मात अजून सरकारी कॉन्ट्रॅक्टराचे दर्शन जायना. 5 महिने जाले आमच्या देवस्थाना कडेन वयता आसतना एक रोडाचें डिजास्टर जाल्लें आनी तेका लागून एक लोकांची सेफ्टी म्हणून आमी रोड ब्लॉक केल्लो आनी लोक आमचे एन्सेस्टर जी वाट आहा पांयवाटेन चलोनय बी खुबशे लोक येताले आनी हांगा फक्त मोटरसायकल आमी सोडटाले. सो गव्हर्मेंटा कडेन हो प्रपोजलय गेल्लो आसा आनी एक काम बेगीन स्टार्ट जावपाक जाय. हांगा सगळे इंडिये साकून लोक येता आनी एक मोठें देवस्थान सो लोक खुबशे येवन परते पांयांनी परते वयता. हे टुरिस्ट कर्नाटकासान आयल्यात. तांकांय हो प्रकार नवोच. हांव कर्नाटकाच्यान आयलो. चंद्रेश्वर भूतनाथ स्पेशल दर्शन करपाक आयलो आतां. पळयल्यार हांगा गेट घालून दवरला आनी कोणाक सांगू ना अशें कितें प्रॉब्लम कितें थंय बी सांगना. कितें पयलें रिस्ट्रिक्शन दिवका न्ही आमकां अशें आसा प्रॉब्लम आसा म्हणून. हांगा इतले करून आमी आतां हांगा टॅक्सी करून आमी हांगा आयले. हांगा पळयल्यार आतां तेणी गेट घालून दवरला. स्थानिकाची तशीच मागणी आसा की हे काम सरकारान बेगीन लक्षांत घेवन करचे. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर गुडी पारोडा साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. चली भुरग्यांक समाजांत मान शिक्षण आनी नोकरेची संद मेळोवन दिवचे खातीर सरकार वावुरता. ह्या वर्सा संवसारीक चली भुरग्यां दिसा निमतान गोंयांत किर्तना वरवीं जागृताय करतले म्हूण आरोग्य खातें सांगता. 16 ऑक्टोबराक बानोडे महालक्ष्मी हॉलांत दीसभर चलयां किर्तनकारांचे खंय किर्तनाचो कार्यक्रम दवरला. तळागाळांतल्या लोकां मेरेन बेटी बचाव बेटी पढाव हो संदेश पावचो म्हूण खंय हो यत्न. चलयांक वाचोवपाक कायदो आसाच म्हणजे रायट्स प्रोटेक्ट करपाक कायदो आसाच पूण वॉट वी नीड इज चेंज इन द मेंटेलिटी ऑफ पीपल दॅट प्रिफर अ बॉय चायल्ड ओर अ गर्ल चायल्ड. आनी ही मानसिकता जी लोकां मदीं आसा ती आमकां बदलपाची गरज आसा सो दॅट द गर्ल चायल्ड इज ऑल्सो एक्सेप्टेड वेलकम अँड रिस्पेक्टेड and treated equal to boys. ह्या वर्साची थीम जी आसा ती जावन आसा आवर टायम इज नाव, आवर रायट्स, आवर फ्युचर. हो एक असो वेगळोसो प्रोग्राम जावन आसा. हेतून असो केन्ना पयलीं जालो ना प्रोग्राम जेतून भितर बेटी बचाव बेटी पढाव हाजेर एक कीर्तन आसतालें आनी तें चक्री कीर्तन टायप ऑफ आसतालें. बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणजे तिचं संरक्षणही व्हायला पाहिजे आणि तिला ज्ञान मिळालं पाहिजे. कीर्तनातून समाज प्रबोधनाचं कीर्तन हे समाज प्रबोधनाचं अतिशय प्रभावी माध्यम आहे. सगळे विषय त्याच्यामध्ये येतात आणि संस्कारातूनच माणूस घडत असतो. ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचा उद्देश असा चली भुरगेक बरें वातावरण पोषक वातावरण दिवचें जेणे करून तिजो पूर्ण वाड जावची. तिका एम्प्लॉयमेंट, तिका प्रोटेक्शन, तिजी हेल्थ, तिजो ऑनर ह्या सगळ्यांचो गौरव जावचो. आमी सांस्कृतीक असो एक पालव धरलेलो आसा आनी ह्या कार्यक्रमाक एक कल्चरल सांस्कृतीक असो एक आमी वेगळो आस दिल्लो आसा सो दॅट लोकांच्या पर्यंत हो मेसेज पावचो. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. Keep watching Prudent. देव बरें करूं.